नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोरोना एक्टिव्ह पेशंटांचो आंकडो 200 वयर, नवे 71 दुयेंती, 62 मांगरावेल्यो। भलायकी मंत्री विश्वजिताची तज्ञां वांगडा चर्चा। सध्या तरी खंय फकत मांगराचेरच ट्रान्समिशन। मांगोर हिलाचेर लोकांचे हाल, अजून जीवनावश्यक वस्तू मेळनात। ओपीडी सुरू, मात अजून कोविड टेस्टी बंद। नेगेटिव्ह पेशंटांक परत धाडटात कंटेनमेंट झोनात। प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। गोंयांत कोरोनाच्यो केशी वाडटात, मात काय कोरोना दुयेंतींक पडिल्लेच ना। हॉटेलांत सेल्फी व्हिडिओ। लोक म्हणटात बरे जातकीच अशा पेशंटांचेर कारवाय जावची। बीजेपीन मोदी सरकाराच्या वर्षपूर्तीचे व्हर्च्युअल रॅली करचे परस कोरोनाक लागून गोंयाक आर्थीक पॅकेज दिवचे, म्हणटा विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत। आणि लेटरा इश्यू करून भायल्या लोकांक मंत्री हाडटा गोंयांत। आग्नेलाचो मायकलाचेर आरोप। भायल्यांक मजत, गोंयकार वाऱ्यार। आग्नेलाचे फारार फार। गोंयांत कोरोना एक्टिव्ह पेशंटांचो आंकडो 202 जालो। 71 नव्यो केशी मेळ्ळ्यो, तातूंत 62 केशी वास्को मांगरावयल्यो। 3 दिल्ली सावन विमानान पाविल्ले, 3 महाराष्ट्रांतल्यान रेल्वेन, 2 पत्रादेवी मार्गान आयिल्ले, एकलो कर्नाटकांतल्यान आयिल्लो। परिस्थिती पळोवन भलायकी मंत्री विश्वजितान तज्ञां वांगडा चर्चा सुरू केल्या। सध्या तरी खंय फकत मांगराचेरच ट्रान्समिशन, बाकी कडेन अजून प्रादुर्भाव जाल्लो ना अशें भलायकी खात्याचें म्हणणें। कुडचड्या असोल्ड्या हेल्थ वर्कर दुयेंती, मात गांवांत संसर्ग जावंक ना म्हूण हेल्थ सांगता। एरियाक असोल्डा एरियाक एक पॉझिटिव्ह म्हणून काल आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटकीर आमी तांची घरा कडेन वचून सर्वे केली आनी सगळ्यात पयलीं तागेल्या दोग जाण फॅमिली मेंबर आशिल्ले तांचे हाडून टेस्ट केलो आनी मागीर अरावंड 8 जाणांक दोज वर क्लोज कॉन्टॅक्ट कोण आशिल्ले तांकां हाडून टेस्ट केलो आनी ताजे नंतर एक 3 जाण आशिल्ले वी आर नॉट व्हेरी इन क्लोज कॉन्टॅक्ट, मागीर तांकां आमी सांगलें फक्त नेक्स्ट डे या म्हणून सकाळ फुडें। सो देर वर बिकॉज ओनली डॉक्टर वॉज बिजी विथ सम पेशंट, सो शी कॉल्ड देम नेक्स्ट डे। There was no shortage of VTM tubes. We had one full box of VTM tubes today, but we are having, and today also we have tested another 6 of them who had not done that. We had not tested yesterday. So and then we have conducted survey also, and 28 houses were screened for any symptoms of COVID. Presently, the reports we have received from auspicious, those samples were tested yesterday came out to be negative. कुडचड्याचो आमदार म्हणटा जाका दिसता ताणें स्वता जावन लॉकडावन जावचें। कोणाक जर दिसता की आपणाच्या आसोडल्या वाठारांनी दुकान मुखान कितें आसा आनी तांकां जर विलिंगली बंद करपाचें इट अप टू देम, आमी कोणाक फोर्स करूं शकना। सो हांवूय कोणाक सांगचो ना बंद कर म्हणून। लोकांनी आपणाचें दिसता की आपणाचें दुकान हो गाडो हो हॉटेल हो आनी कितें हो सुपर स्टोर आनी कितें हो वेल्डिंग गॅरेज हो आनी कितें बंद दवरपाक जाय, तेणी वॉलंटरी बंद दवरची। सोशल डिस्टन्सिंग खुटयाळ्याक मारून मडगांवां नुस्तें भाजयेच्यो गाडयो येतात। बीजेपीचो फुडारी दामू नायक म्हणटा सोशल डिस्टन्सिंगाचे नेम लोकूच मोडटात। हें कर आनी तें कर म्हणत आसता। एक वटेच्यान कोण तरी बंद कर म्हणत आसता तर दुसरे वटेच्यान कोण तरी चालू कर म्हणत आसता। एक वटेच्यान कोण तरी म्हणटा की सोशल डिस्टन्सिंग दवरून कर म्हणून दुसरे वटेच्यान ते सोशल डिस्टन्साचे लोक धुवा उडयता, सरकार करना। आमी दोश दिता सरकाराक। तिब्बल शीट वतना ही जबाबदारी कोणाची आसता? ती तिब्बल शीट वतना ती जबाबदारी त्या मनशाची आसता की आपूण बाबा तुका घेना म्हणून। पण मागीर दोश कोणाक दिवप आसता? पोलिसाक दोश दिवप आसता, तो तांकां मेळपाक जाय आसता। पण ह्यो सगळ्यो गजाली जर आमी जर कॅज्युअली घेवपाक लागले, कित्याक रे सरकाराक दोश? मांगरार केशी वाडत जाल्यार सरकार जबाबदार आसतलो म्हूण काँग्रेस म्हणटा। आयज इतली केसीस वाडपाक लागला आनी तरी पासून गव्हर्नमेंट हेचेर कॅज्युअली घेता, तितलो सिरियसनेस दाखयना आनी जर हे केसीस वाडत रावतले जाल्यार हेच्या फाटल्यान जर फक्त गव्हर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल आसतलो, कित्याक गव्हर्नमेंटान अजून पर्यंत कॉन्क्रीट इनिशिएटीव घेयना। काल सुद्दां पयलीं दिसाक सीएम वास्कोन येयलो, विजीट गेलो, आपूण सांजचें डिसिजन दिता म्हणपाक लागलो, परत तेणें डिसिजन आपले बाकीचे नेक्स्ट डे दिता, कित्याक आपले जे रिपोर्ट येवपाचे आसा ते पेंडींग आसा, अशें करून दीस काडपाक लागलेले आसा। वास्को खारेवाड्यार कोरोना संसर्ग जायत म्हूण थळाव्या लोकांक भंय। लॉकडावन जावच
कित्याक आयज मांगरान कितलेच केसी जालोले म्हाका नाका मांगरांतले भाशेन म्हाजे कार्यावळे जालोले कित्याक कार्यावळे जायतलो डेन्सली पॉप्युलेटेड लोक हा आनी जायते मायग्रंट्स आहे आनी मांगरांतलो लोक हिनी येवन नुस्तें पासून घेवन गेलोलो म्हाका नाका सेकंड मांगोर जालो म्हाजी कार्यावळा म्हाका जाय म्हाजी कार्यावळा हांवें राखलोले. आडपय कोरोनाची केस मेळ्ळ्या. कवळे पंचायतीन हायवे वेल्या 4 रस्त्यार नुस्तें विकपाक दिवपाचे ना म्हूण निर्णय घेतला. की कवळे पंचायत वाठारांत जो आमचो 4 रस्ते जे आसा बायपास रोड म्हणटा आमी त्या 4 रस्त्याचेर सगळीं नुस्तेकारां जी आसा ती दुर्बाट आडपय पंचायत ह्या भागांतली येवन बसतात. जे वेंडर्स जे आसात तेवूय थंयचेच आसतात. सो आमी इमिजिएट पंचायतीची मिटींग 4 काल आपयली आनी पंचायत बॉडी अलॉंग विथ पंचायत स्टाफ एंड सेक्रेटरी आमी डिसिजन घेतलें की बेगींतले बेगीन आमी ते हायवे क्लोज करपाक जाय केलो आनी आमी 5:30 ही एरिया क्लीन केली. कोणाकूच बसपाक दिलें ना आनी प्रत्येकाक मेसेज धाडली की आज परत की कोणेच थंय बसचें न्ही. जो पर्यंत रिपोर्ट क्लियर जायना तो पर्यंत थंय कोणेच बसचें न्ही आनी हेचे फुडें आमी थंय कोणाक बसपाक दिवचें ना. थंय सोशल डिस्टन्सिंग आसतालें थंय कोण मास्क जावन कांयच वेव्हार करनाशिल्लो आनी हे दृश्टीकोनांतल्यान आमी कवळे पंचायतीन सगळ्यांनी मेळून हें पावल उबारलां आनी आमी हें आमच्या लोकांक लागून प्रिकॉशन घेतलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांगोर हिलाचेर लोकांचे हाल जातात. अजून जीवनावश्यक वस्तू मेळनात. बाकीच्या दुयेंसां खातीर ओपीडी शेनवार सावन सुरू जाल्या मात अजून कोविड टेस्टी बंदच आसात. वास्को अर्बन सेंटराचो स्टाफ कोविड पॉझिटिव्ह सांपडटकच टेस्टी बंद जाल्यो. त्यो बेगीन सुरू जावच्यो म्हूण लोकांची मागणी. नेगेटिव्ह पेशंटांक परत कंटेनमेंट झोनांत धाडटात. ते बरे आशिल्ले तांकां परत वचत कोविड लागत म्हूण हुस्को. प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. आत्ताच्या क्षणाक थंयसर त्या भागांचे सगळे भोंवप जें चल्लेलें आसा सगळ्या लोकांचें हे सगळे शॉर्ट्स पळोवन मनाक चड दुख्ख कितें जाता जाल्यार हे सगळे लोक भायर भोंवतात आनी तांकां आमी कंटेन करपाची गरज आसा. तांचे इश्यूज आसा ते सॉर्ट आवटय करपाक जाय की जांचें टेस्टिंग जाल्लें आसा आनी नेगेटिव्ह आयिल्लें आसा ते परत त्याच हातून वतात. हाजेर उपाय म्हणजे त्या सगळ्या लोकांनी आपापल्या घरान रावपाक जाय. तांणी आपापल्या घरानच सगळे वेव्हार करपाक जाय आनी भायर जर कोण भोंवता जाल्यार तांकांय थंयसर तांकां भायर भोंवपाक दिवपाक जायना. ही आयची थंयची गरज आसा. ना जाल्यार परत हाजो व्हायरस ताका हाजे कंटेनमेंट झोन आसूनय एकमेका कडेन मिसळप जें जातलें. जेवण खावणाचे काय बंदोबस्त करून आसलेली 3 दीस जाले जेवण तांकां सारकें पावून आसलेलें. भायर वचपाकूय दिना कोण हाडून दिल्यार तेय घेयना अशे प्रमाणे 3 दीस जाले. हे लोकांचे भायर त्रास जावपाक जायना बाकीच्या वास्कोकारांक त्रास जावपाक जायना आमी रिस्क घेतली आमची जिवाची आनी आमी थंय भोंवतात. पीटी कलेक्टर मामलेदाराक फोन केलो ते बाबडे आयले लास्टाक आयले आनी मागीर तांकां एसेन्शियल जे तांकां जेवणाक लागून जाय तें दिया म्हणून. सो आज जेन्ना ओपीडी स्टार्ट जाल्या टेस्टिंग स्टार्ट जाला काय कितें? टेस्टिंग स्टार्ट जालें ना. जनरल ते बीन डॉक्टर दवरला ते जनरल कोणाक तकली उसयता कोणाचे हटेन उसयता कोणाक आनी कितें अशें जनरल पर्पजाक लागून तेमी दवरलेले आसा. कोणाची भुरगीं समज बारीक सीक जाता बी रडटा बिडटा जाल्यार तांकां लागून तेमी हेका हितून हेजे बद्दल कोरोना व्हायरसाचे बद्दल कांयच टेस्टिंग चालू जालें ना. सो हांव तुमच्या लागीं तेच मागतालो हांव सीएमा कडेन हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता की जाता तितले तेमी बेगीन हे टेस्टिंग स्टार्ट करून सोंपोवपा जाय. चॅक केला टेस्ट केल्ले आसा थोडे जाण टेस्ट करून घरा कडेन येयला आनी ते ओके म्हणटा तांकां सील आउट करपा जाय की बाबा हांकां कांय प्रॉब्लेम जाल्ला म्हणून. आनी दुसरें म्हणटा ते हांव तेमी भायर सरपा जायना नाजाल्यार तांकां एक अशें आसपा जाय तांकां एक अशें करपा जाय नाजाल्यार समज कोण भायर सरलो तो मेवलो जाल्यार तांकां 2 म्हयन्याक लागून हॉस्पिटलान आमी दवरतले अशें बॅडाचेर आनी भायर सोडचे ना अशें म्हणून. खंय तरी स्ट्रिक्टनेस अशी मेवडी जाल्यार तो लोक भोंवपाक मातसो फुडें फाटीं सरतलो. गोंयांत कोरोनाच्यो केशी वाडूंक लागला म्हूण लोक पॅनीक जाला. जाल्यार दुसऱ्या वाटेन कोरोना जाल्ले कांय दुयेंती सुटयेंत हॉटेलांत राविल्ले भाशेन वागतात. सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ सेल्फी घालतात म्हूण बोवाळ जाला. सरकारान अशा दुयेंतींचेर ते बरे जातकीच कारवाय करची. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें म्हूण लोक मागतात. हो व्हिडिओ पळयात. कोरोना दुयेंतींक दवरिल्लो एका हॉस्पिटलांतलो हो एक वॉर्ड. पेशंट सुसेगाद. कांय जाणांनी मास्क घातिल्लें ना. एकलो व्हिडिओ काडटा सेल्फी घेता. कोरोना जाला म्हूण कांयच पडिल्लें ना. सुटी घालूंक हॉटेलांत गेल्ले वरी वागणूक.
अशा लोकांचेर कारवाय जावची म्हूण लोक मागतात. The attitude of the patients by posting their pictures on social media gives a wrong impression. There must be a reason the doctors have been giving you all access to social media. That is a part of the treatment, maybe a psychological way of treating you. But that doesn't mean you post pictures without mask and be having a good time. It looks like you're on some vacation over here. See, it looks like you all are tourists over here who have come to enjoy their holidays. And for some small infection, you all are in the hospital or you all are being forced to stay in the hospital. That should not be the attitude. One way it may show people that treatment is good, there is nothing to fear. But other ways, you all are misusing the opportunity given to you for a fair treatment in a hospital, where in some states there is no proper beds available. What are you all trying to prove by this? Your attitude shows that if you are in a hospital, you all can behave like this. I wonder what will be your behavior outside. हॉस्पिटलान घातला तर त्यांची जबाबदारी बाबा की तुम्ही का हॉस्पिटलान घातला 5 स्टार हॉटेलान घालूंक ना तो एकटो आणि तुम्ही फोटो पयला आसतलो अशी 2 बॉटल आसता जशे कोणा सगळ्यांनी सेल्फी मारल्यात. हांव मागता गोंयच्या सीएमा कडेन इवन आमचे डीजीपी आयजीपी कडेन असले जेन्ना हरकती कोण करता बाबा हॉस्पिटलान न्हिदयला आनी अशें तुमी सेल्फी मारून धाडटात हे बरें जावन घरा येयले की हेंचेर कडक कारवाई जावपाक जाय. कित्याक फकाण न्हू पण आख्खो वास्को भर आख्खे गोंयभर पॅनीक जाल्लेले आहा कोरोनाक लागून आनी ह्या भुरग्यांक चरबी जाल्लेली अशी दिसता म्हाका. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. कोरोना आणि लॉकडाऊनाक लागून लोकांक आर्थीक मार बसला. बीजेपीन व्हर्च्युअल रॅली करून वर्षपुर्तीचे सेलिब्रेशन करचे न्ही म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीची मागणी. काँग्रेसीची अध्यक्ष सोनिया गांधीन मागणी केल्या तशें लोकांक पयशे दिवचे म्हूण कामत मागता. गोंयची स्थिती बरी ना. केंद्रान गोंयाक आर्थीक पॅकेज दिवचे आनी थळाव्या बारीक धंदेकारांक मजत करची म्हूण कामत मागता. आज गोंयांत सुद्दां आमची परिस्थिती बरी ना. आज ऑलरेडी 200 केजीसांचेर गोंय पाविल्लें आसा, जें काही दिसां पयलीं झिरोचेर आशिल्लें. आमी ग्रीन झोनांत आशिल्ले आनी अशा परिस्थितींत भारतीय जनता पार्टी एक व्हर्च्युअल रॅली करपाक सोदता, आपले 1 वर्साचें सेलेब्रेशन करपाक. म्हाका दिसता हो वेळ सेलेब्रेशन करपाचें न्ही. हो वेळ आज जो हिंदुस्थानांत गरिबाचेर जी परिस्थिती आयिल्ली आसा तातूंतल्यान गरिबाक सावरून धरपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी म्हणून गरिबाच्या फाटल्यान रावप, तांकां मदत करप हें काम अत्यंत तातडीन करपाक जाय अशी आमची केंद्र सरकारा कडेन मागणी आसा. गोंयांत आमच्या पक्षान आनी आमी ऑलरेडी सांगिल्लें आसा, आमी 5 आमदारांनी सरकारा कडेन मागणी केल्ली आसा की एक 100 कोटीचें पॅकेज हें गोंय राज्यांतल्या गरीब मनशांक, तातूंत मागीर टॅक्सीवाले आयले, रिक्षावाले आयले, पायलट आयले, गाडेवाले आयले, खाजेकार आयले, चणेकार आयले, अशे जे लोक आसात ह्या लोकांची परिस्थिती आज कितें जाल्या तें आमी सगळे जाणात, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी म्हणून ह्या लोकां खातीर एक 100 कोटीचें पॅकेज मिनिमम 2 म्हयने जे लॉकडावन जाल्यात थंय तांकां कितें तरी एक सेपरेट पॅकेज दिवचें अशी आमची गोंय सरकारा कडेन मागणी आसा. ती जाता तितले बेगीन गोंय सरकारान पूर्ण करची अशी आमची मागणी आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता आज परिस्थिती ज्या आमी वतात त्या परिस्थितींतल्यान आज गरज आसा ती ह्या देशांतल्या ह्या राज्यांतल्या सामान्य मनशाक आधार करपाची आमची आज सगळ्या कडल्यान तांची अपेक्षा आसा. आनी हांव सरकारा कडेन मागतां की जाता तितले बेगीन वेळ काडनासतना आनी ह्या समाजांतल्या दुर्बल घटकाक आधार दिवपाचो विचार करचो. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. कळंगूटच्या आमदार मंत्र्याचेर आग्नेलाचे गंभीर आरोप. मायकल खंय लेटरां इश्यू करून लोकांक गोंयांत हाडटा. कळंगुटे वेश्या वेवसाय वाडयता. पुलीस खंय काय करिनात. मायकल खंय हॉटेलां सुरू करपाचो यत्न करता. कोरोना वाडोवपाक तोच जबाबदार, आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडिसाचो आरोप. मायकल म्हणटा आपूण असल्या आरोपांक जाप दिवन आरोप करप्याक व्हडलो करपाक सोदना. CM should investigate. I am alleging that this is a human trafficking racket going on, managed by the Minister for Ports
and Kalamut MLA Michael Lobo. These are the letters that is issuing to certain people. Now, collector is supposed to be issuing the letters. No other minister is issuing any letters for any of these people. Not even the health minister is issuing any letters. This person is issuing these letters on the pretext of getting essential commodities and helping the people. भाजीच्या ट्रकांनी लोकांक हाडिल्ले आहात, चेडवांक हाडिल्ले आहात, धंदे करपाक. Everything, I think we have got the most corrupt police officer in Kalamut. Until my case, there's a lot of prostitution going on in Kalamut, and with these letters, prostitutes are coming inside through these vehicles where these letters are given by this minister. When the security stopped them, a policeman came to support this pimp who was there. No action was taken. Through the people I applied, wrote to the SP and DGP again, and after that only action was taken. So this police are hand in gloves with this minister, and all these illegal activities are taking place. So it is not an isolated incident that one lady has come. Cloth minister, I think Michael may be responsible for getting corona in Goa and spoiling the whole this. What money सांग tourism start करूया म्हणून. He meddles with everything. आता 250 मीटर गाडी ते साइडी काढली, 250 मीटर एक गाडी. So 76-year-old woman have been walking half a kilometer. Somebody who's got COVID. ती 2 kilometer चालून येली एक गाडीन आणि ते गाडीन. I request the chief minister to check the call details of whoever was on duty at the border. कोरोनाक लागून जशी कितलेशाच उद्देगाचेर हावळ हाडल्या तशेंच कितलेशाच उद्योगाक संदूय दिल्या. GCCIचो अध्यक्ष उद्देजक मनोज काकुलो उलयलो. GDP फाउंडेशनाचे परिवर्तन कोरोना मोहिमेच्या उक्तावणा वेळार तो उलयलो. गोंया कडेन जागतीक पातळेर देख दिवपाची ताक आसा अशें GDP फाउंडेशनाचे किशोर शाहान सांगलें. That bring these ideas to the fore so that they can reach the right place, whether it is the community, whether it is the industry or as a startup or the government. So I would like to congratulate GDP Foundation for having firstly taken this initiative, which is first of a kind. But the kind of things, the ideas that have come up, that are something which might be relevant even to a homemaker or as a startup or for the community. It is not only for big industrialists or for manufacturing, anything of that sort. It could be some social issues, it could be disaster management handling, because a lot of things are going to be different, they are not going to be the same the way they were yesterday. It has also created the missing bond which the community wanted. We are just disconnected in everything. So we are people who can create wonderful things. And if you study mythologically also, all crises were taken care by community involvement. We are just doing that. But the real success, I would say, are the 3 startups with which we created the platform. So please don't underestimate. And one of the important message I want to give is Goa is projected so badly outside by films or other things that people think that here we just lie down on the beach and have a beer. The Susegat tag, today we have been able to change that to say that Goa is not just a Susegat state. It can rise up to the occasion and give solutions not only for Goa but for the world. And if you historically see, Goans have contributed unbelievable at a global level. You just go back and see the history. Is that one of the objectives, to change the narrative, to change the understanding of Goa as a Susegat destination? Absolutely. That is one of the narrative. But the bigger thing is that this state can create solutions for the world. And today COVID has brought everyone to level playing field. We are zero. So we should grab this opportunity. झारखंड, मणिपूर आणि मिझोरामाचे आदले राज्यपाल, दिल्ली पुलिसेचे आदले कमिशनर वेद मारवा हांचे म्हापशा एका प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत निधन जालें. ते 87 वर्साचे आशिल्ले. शिवोले, ओशेल, मसुंडे तांचेर निमणे संस्कार जाले. निमण्या संस्कारा वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आशिल्लो. वेद मारवाक गार्ड ऑफ ऑनर दिलो.
पालक, शाळा कॉलेजींचे मॅनेजमेंट, प्रिन्सिपल हे सगळ्यांक विश्वासात घेवन शिक्षणीक संस्था सुरू करपाचेर विचार जावचो म्हूण मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां. फोंडेचो आमदार रवी नायकान सांगले, कोरोनाच्यो केसी गोंयांत वाडटात. सरकारान जर गरज पडली जाल्यार ते वाठारांनी लॉकडावनाचो विचार करचो म्हूण रवीची सुचोवणी. लोकांचोय पाठिंबो जाय, कारण तेंची भुरग्यांची प्रत्येकाची भुरगीं आसता आनी भुरगीं येता तितली आमची फोंडे तालुक्याची भुरगीं आसा आनी जेन्ना हे सुरू करता आसतना हे लोकांक सगळ्यांक विश्वासाक घेवचें अशें म्हाका मत आसा. आनी ताका लागून हांवें मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलें की हांकां विश्वास सगळ्यांक घेवन फुडें जावचें. सो हे जी चड करून हे आसा जे पेरंट्सांक आवय बापायक तर विश्वासाक घेतले आनी टिचराक जावं मॅनेजमेंटाक सगळ्या प्रोफेसरांक हे सगळे तरेचे म्हाका दिसता एकदम बरें जातलें आनी मुख्यमंत्र्याकूय बऱ्या पडटलें. बाबा तुमकांच विचारून आपणें हें केल्लें आसा. ऑनलायन जें आसा ऑनलायन म्हणटा पळय ही आमच्या देशाक न्हू, ऑनलायन बेस आमची आसा पळय ती ऑनलायन जी आसा आमकां दिसता की आमच्या देशान आनी आमच्या गोंयाकूय बी जो पर्यंत जे इंटरनेट मेळना गोंय मरून किंवा आमच्या देशांकूय तशेंच आसा परिस्थिती, कित्याक सगळे कडेन इंटरनेट मेळना. जशें सांग्यार जावं मडगांवाय कोण तरी वास्कोच्यान तेकाय जालें अशें म्हणून म्हाका दिगामार सांगलें. म्हणून थंय आसा पळय मडगांव जावं सांगे जावं आनी जावं खंय तरी गोंयभर अशें आतां इल्लें वाडटलें, कारण आतां हें वाडपाचें हें आसा. पूण त्याच बरोबर काळजी घेवपाची गरज आसा आनी सरकारूय साद रावचें आनी जात जाल्यार खंय जाय कडेन तें आसा तें सरकार निशेन घेवचें आनी जाय तें लॉकडावन जाल्यार लॉकडावन करचें. पूण लोकांची काळजी घेवची आनी वेवस्थीत सगळें चॅकअप जावनी आनी ऑल चॅक नाका जे आसा ते चॅक टेस्टार कोणाक सोडचें न्हू. चॅक नाकाचेर जे आसा तांकां टेस्ट करचें, चॅक करचें आनी धाडचें. कोण एक बायल कोण येयली म्हणून खंय तरी पयलें आयकलें सारकें जालें, एक बायल डायरेक्ट येयली ती कोण तरी कळमळ खंय तरी. पूण अशें जावं जायना. मडगांव नुस्त्याचे मार्केट तपासणेक इन्स्पेक्टर नेमचो म्हूण SGPDचे मुख्यमंत्र्याक आनी नुस्तेमारी मंत्र्याक पत्र. मंत्री म्हणटा अभ्यास करून निर्णय घेतलो. नव्या रस्त्या कुशीकची झाडां कापली म्हूण लोकांचे प्रोटेस्टांत आदलो आमदार मिकी पाशेको वांटेकार. वाळपय तरणाट्यांनी पर्यावरण दिसा निमतान झाडां लायली. आमी आज CMA बगल्या एक लेटर केली. आमी आमगे मेंबर SGPD मेंबर उलयले आनी आतां नुस्तें पड स्टार्ट जाता, मार्केट स्टार्ट जाता ऑगस्ट 1. तेदो वचोन आमी थिंगा एक इन्स्पेक्टर दवरपाक टेस्ट करपाक आनी आमी फिशरीज मिनिस्टराकूय लेटर केल्या आनी CMAकूय लेटर केल्या आमचे एक इन्स्पेक्टर अपॉयंट करपाक आनी होलसेल फिश मार्केटान थिंगा आमी तांकां प्लेस अरेंज करतले आनी नुस्तें कोण घेता तेणी थिंग चॅक करपाचें, टेस्ट करपाचें आनी व्हरपाचें. तें केलें जाल्यार लोकांगेलो विश्वास हाडटलो नुस्तें बरें मेळटा म्हूण कोणा दुबाव आहा तेणी टेस्ट करपाचें. आनी हें केलां आनी आज CMAन आमकां प्रॉमीस केलां आनी फिशरीज मिनिस्टर आसलो तेणें सांगलें आमकां कोण अपॉयंट करून दिता म्हूण आमगे इन्स्पेक्टर आनी आमी ताका मागीर थिंगा आमगे होलसेल फिश मार्केटान प्लेस थिंग दवरतले. आतां ह्या 2 म्हयने फीश ना. भायले दिसा नुस्तें हाडटले न्हू. भायर दिसा नुस्तें हाडटाय म्हळ्यार आमी ताका आमगे मार्केटान घेयनाय आमी घेयनाय ताका. कित्याक आमी ताका सांगलां तुमगे तूं आमगे फॉर्म बरें आमी तुमकां फीश खूंय तिकोडपा जाय. तें कळ्ळें जाल्यार आमच्यांनी लोकांकूय कळटलें नुस्तें खंयचें येता आनी खंयचे स्टेटीन खंय आयस आहा, खंयचे स्टेटीन आयस ना, खंय फॉर्मलीन येता तें लोकांक कळटलें. हें कळपा जाय म्हणून आमी तांकां सांगिलां. म्हणजे तेणें आजून देखून तें केलें ना, तें रजिस्टर केलें ना, ताका लागून आमी ती मार्केट ओपन केलें ना. बट ही रिक्वेस्टेड अस फिशरीज डिपार्टमेंट एक आपलो ऑफिसर आमचो ऑफिसर थिंगा डेप्यूट करचो इन ऑर्डर टू चॅक द क्वॉलिटी आनी तेजो स्टाफ आमकां एसिस्ट करपाक. सो आय हॅव आस्क माय डायरेक्टर ऑफ fisheries to examine his proposal whether we can implement immediately or at a later stage. So I will come out with a decision. We know that when I was Sarpanch 22 years back, we have planted these trees by organizing Vana Mahotsava program, and we were surprised to see, and everyone is hurt to see these plants being cut. आजपासून काल आम्ही रावताले. काल एनवायरमेंट डे. At least we were waiting that the government would give us a call and ask, "Oh, हे अशें जालां तें wrong आमचें, apologize or give a concerned hearing and call the agencies or the persons who have done this destruction तांकां हाडून बूक करतले काय म्हणून आमी रावताले. पूण आजूय कांयच आजून जावंक ना. म्हणजे हेका लागून आमी आयज सगळे मेळ्ळे हांगा टू लॉज अ प्रोटेस्ट and inform to the public that these are the atrocities which have been committed by the government of Goa on the people of Nubey. They have done this
without any orders, without making anything present to anybody. The panchayat is also in collusion with this, and so also are the other government bodies. What I am speaking about is that the people of Goa have to wake up to this kind of blatant lawlessness on the part of the government. एक दीस पयलो एनवायरमेंट डे एक दीस पयले 2 दीस पयले हे झाड कातरो म्हणल्यार कोणें रोयलो झाड कातरो म्हणल्यार ही क्रायम आनी डेव्हलपमेंट कोण ऑब्स्ट्रक्ट करना डेव्हलपमेंट कोण बंद करना डेव्हलपमेंट जाय तो जावं करपा जावो तो करपा जावो बट इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट कोणें जाल्यार कोणें जो प्रोवोजान झाड रोयली ती झाड कातरप न्हू ही क्रायम आनी म्हाकाय कळपाक जाय बाबा हुंच सरकारान हुंच ऑथॉरिटीन हाका परमिशन दिलां कातरपाक परमिशन कातरपाक दिलें नाजाल्यार ताबडतोब सरकारान कोण कातोलें तेजी कोण इनवॉल्व आहाय तेजी ताका अरेस्ट करपाक गरज आसा. आयज आमी एज एवरी इयर अशें आमी करीत येयल्ले आहा फाटलीं 2-3 वर्सां हांव आनी म्हाजे थोडे वांगडी फ्रेंड्स की एनवायरमेंट डे ह्या दिसा जी आमी झाडां रोयतात तशेंच आमी आयज हांवें खुबशीं हांगासर झाडां रोयल्या जावं रेडे घाटीर थोडीं हांगासर वाळपयच्या बस स्टँडार झाडां म्हटल्यार जीं झाडां रानान रोयतात आमी जे फ्रूट बेरीज जे जनवरां कुळागरांनी येवंक जायना जावं आनी खंयच्या हितून येवंक जायना आनी तेंचे पाड करूंक जायना म्हणून आतां तुमी पयलें आसतलें खुबशीं हे जनावरां येतात कुळागरांनी येतात तेंचे सगळें नश्ट करून उडयता ताका लागून एक फ्रूट बेरी जे खाणा हे दिता फ्रूट दिता झाडां ती झाडां आमी रेडेघाटी रोयल्ली आसा आनी जाता तितलो आमचो प्रयत्न आसा हो एनवायरमेंट आहा तो ग्रिनरी स्प्रेड द ग्रिनरी ते करपाचो आनी दुसरी थोडीशीं झाडां आमी येवन हांगा आतां आमच्या वाळपयचो जो बस स्टँड आहा थंय रोयल्ली आसा. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.